प्रेमानंद नायका असल्या मनशाक हंगर स्ट्रायकार वचपाक पडला. एक सिनियर सिटीजन प्लस हेल्थ इश्यू आसल्या असल्या मनशाक हंगर स्ट्रायकाक वचपाक पडला. हें एक सॅड स्टोरी. पूण जे आयज प्रेमानंदान तेजी एक डिसिजन घेतला जे हंगर स्ट्रायक ब्रेक करपाचें विड्रॉ करपाचें सो आमी वेलकम करतात. पूण जे हांव एकूच सांगूंक सोदतां जे भुतानी प्रोजेक्टूय हो धाडावपाचो इम्पॉर्टंट तेजे भाशेन तेजें हेल्थ आनी तेजी फॅमिली राखपाचें तेंय इम्पॉर्टंट. सो आमी विड्रॉ करता खूब सपोर्ट करता. पूण एकूय सांगता हांव एज अ गोंयकार हो MLA म्हणून हांव जर सपोर्ट फूल आसतलो असले प्रोजेक्ट सांगपाचे लोकांक देव बरें कर म्हणटा प्रेमानंद नायकाक. कित्याक ताणें हे 10 दिसां भितर त्या गोंयच्या असलो इश्यू लोकांक एकठांय केले आनी हेजे परत वच न्हू हेजे मुखार गोंयां आनीक गोंयां जायते आतां भिरांती येतली असले प्रोजेक्ट हाडपाकूय. सो प्रेमानंदाक हांव थँक्यू म्हणटा तेजे फॅमिलीकूय थँक्यू म्हणटा. कित्याक हे गोंयकारां पासून गांवच्या पासून तुमी हे केलें तुजे ते 10 दीस तुवें सॅक्रिफायस केलो. ते सुवातेर हांगा जमिल्ल्या सगळ्या लोकांक सगळ्या लिडरांक आनी आमच्या प्रेस भावांक तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. एक ल्हानशा उल्यान एक मॅसेज घातली. राती आमचो साऊथ गोवाचो MP येयलो सकाळीं येयलो आनी एक आश्वासन ताका बारीकशें दिलें तेणें आनी प्रेमानंदाक तेणें फोर्स केलो डिसिजन घेवपाक. प्रेमानंदान भंय म्हणलें आनी 10:30 आतां 11 जाली. हे रिजन तुमकां आयज कळपाक जाय कित्याक तो कसोच कोणाचेंच आयकनासलो. जायते MLA येयले जायतो एक्टिविस्ट येयले. आमची प्रतिमा आसा तारा मॅडम आसा जायते एक्टिविस्ट मेल फिमेल सगळे गांवचो लोक येयलो फादर येयले कोणाकूच आयकना जालो. आनी आमकां खंय तरी राती आमी दिसलें आनी आयजूय दिसलें तुमची दिवाली येता आमच्या हिंदू भावांची आनी तेणें दिवाली मनवची बिकॉज दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लायट. तेज्या घरान काडूक घालून आमी दिवाली सेलिब्रेट करप हें आमकांय खंय तरी चुकलें. सो आमी ताका रिक्वेस्ट केलें एक दिवालीचें निमित्त घेतलें आनी आमी ताका रिक्वेस्ट केलें की तुजी हेल्थ आमकां इम्पॉर्टंट. हे प्रोजेक्ट आमी सगळे गांवचो लोक तसो गोंयचो लोक सामून एकठांय येवन आमी तुका आनी सॅक्रिफायस करपाक दिवपा ना. आमी उपासूय करचे न्हू आतां आमी कितें करया डायरेक्ट फायट प्रोजेक्ट बंद जाले बगर आमची फायट बंद करची न्हू कित्याक ताका खंय तरी अन्याय जातलो तेजेर आमी ही फायट बंद केली जाल्यार. आयज सगळ्या लोकांक कळयलेलें आसा की इट इज टायम टू स्टँड अप फॉर इलिगॅलिटीज. आनी तशेंच हांव गांवचे 2 मेंबरांक जे 5 मेंबर आहा मावरिल्यो आनी तुळशीदास बाब तेकाय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेंच्यांनी बीन साऊथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ही हॅज स्टील spoken against his own members who are for this project. आता कितले म्हयने जाले ह्या गांवच्या लोकांनी कंप्लेनां घातले सगळे डिपार्टमेंटांनी वचून कंप्लेनां घातले तोरूय पासून एक्शन ना. आनी खंय ना खंय आमचो गांवचो MLA ज्या एज्युटेशन लीड करपाक जाय आशिल्लें तेजो रोल एक मिनिमम जालोलो आसा. म्हाका दिसता तेणेन आयज आमकां फेल केलेलें आसा. कित्याक 10 दीस जरी मनीस हिंगा भुकेन रावलेलो आसा आनी जोरी MLAचे आयज सरकार आयकना जे ही इज सपोर्टिंग द गव्हर्मेंट. तेणी इंडिपेंडंट म्हणून येयल्लो 2 वरां भितर तेणेन लेटर दिलें सपोर्ट ह्या BJP ह्या सरकाराक. जोरी तेका तर ते आयकना हो आमचो गांवचो MLA आजून पासून ह्या सरकाराक तेंको कित्याक दिता. जाय जाल्यार आमकां परत बसया हांगा स्ट्रायकाक. वी वील रिग्रूप. बट आय नो बिकॉज इन द इंट्रस्ट ऑफ द फेस्टीव सीजन इन द इंट्रस्ट ऑफ पीपल हू आर कमिंग हियर फ्रॉम फार अवे हांव तेंकाय धन्यवाद म्हणटा. कित्याक यू हॅव कम फ्रॉम ऑल अवे फ्रॉम वालपोय बी लोक येयलेलो आसा प्रेमानंद बाबाक सपोर्ट करपाक. सो हांव मागता परत गोंयच्या CMाक आनी गोंयचे TCP मिनिस्टराक आमी लेटर दिलेलें आसा. आजून पासून इन्स्पेक्शन तुजी डिपार्टमेंट कित्याक येवंक ना. अजून स्टॉप वर्क ऑर्डर कित्याक काडूंक ना म्हण हेजे सीद जाता. प्रेमानंद बाब एक सरपंच तो सांकवाळचो ह्याच पंचायतीचो एक सरपंच तो आनी तो बाबरो 9 दीस हंगर स्ट्रायकार रावलो. दुसरें म्हणटा हांव सॅल्यूट तुका भाभी कोणें तुजें नांव तुजें उल्लेख करूं ना. एक्चुअल हिरोईन तूं म्हणटा ती आमची उज्वला बाय उज्वला मॅडम ताच्या फाटल्यान रावली. शी इज रियली हे म्हणपा कितें म्हणपा म्हाका खबर ना. खरें झांसी की राणी म्हणटा ती बाय तिने गोवाक सोडूं ना. ती रावली आनी गोवाक ती आदार दीत गेली. सगळे येताली आमी आनी ताका सांगतालीं
ताका फाटी घेवपाक लाय तीन सांगलें म्हजो घोव न्ही ह्या भुतांनी नाका म्हजो घोव गोंया लागून मेल्यार चलता आय एम रेडी टू सॅक्रिफायस म्हाजो धाकलो भुरगो 13 वर्साचो बट आमी फाटी सरताना सो अशें न्ही की ती भिवून फाटी सरल्या म्हणून ही फाटी सरल्या कित्याक तांकां आमी कन्विन्स केला सगळ्यांनी की तुमी समज अशी बसली रस्त्यार हांगा तर तुमचे कोणाक पडून वचूना सरकाराक जाय पडून वचूना तुमचे आयज रेपिस्ट मॉलेस्टर्स मागीर असले इन्स्टॉल करता कॅमेरा बायलांची इज्जत ना तांकां लास्ट इतलेंच सांगता या एकल्या प्रतिमा उज्वलाची लज न्ही यू ऑल हॅव शेम्ड द वुमन द मदर अँड द डॉटर्स ऑफ सांकवाल आज पर्यंत हांव तेचो सपोर्ट सोडूना अशेंच रावतले आनी भुतानी फाटल्यान झुजत रावतले हेका हांवें सांगलेलें आसा हजबंडा म्हाग्यार उपास करून तांकां दाखोवचो न्हू तूं मरोन लासतलो हांगासर म्हणून आयज सगळ्या भावांक कॅथलिका भावांक हांव नमस्कार करता काकातले कित्याक आयज फाल्यां दिवाळी आसा तो सण साजरो आमकां करपाक दिल्लो आसा इतलें सांगून पूण ते तिगय भूत हेका सांगता नरकासुराक हांव जिंकतलें आनी तुमकां दाखयतलें तो चपलांचो हार त्या सुनिलाच्या गळ्यांत घालताले हांव देव बरें करूं. म्हणजे एक मरणाकडेन झुंज करता एक लिडर एक बहुजन समाजाचो लिडर तोय बीन आनी तुमी म्हणटा बहुजन समाजाचे हे म्हणून सारके प्रोत्साहन करपी हिंदुत्वाची हें करपी आनी गोंय राखपी म्हाका दिसता तो जो भुतानी आसा तेणी सगळ्यांक तांकां घेतलेले आसात थोडे पंचायतूय घेतल्यात थोडे लिडरांक घेतल्यात पूण म्हाका बरें दिसता आमचे सगळे टेक ओवर करतात आनी नायक बाबाकूय देव बरें करूं म्हणटा कारण खुबशे जाण तेजे फाटल्यान लागल्या आयजूय काबार जावपाना आतां विड्रॉ करतकर ताका जे बीजेपीचे थोडे लोक आसात सोशल मिडियाचेर तेय टार्गेट करपाक कॉमेंट्स करतली सगळ्यांनी तयारी दवरलेली आसा ते कशें करून हें करता कारण ताका पयलीं बदनाम करपाची तयारी केली पूण तो इतलो हलको न्ही की हेंचे बरोबर तो खंयच्या हाचेर बदनाम डिमॉरलायज जातलो तेजी फायट ही चालू उरतली. इतके दीस प्रेमानंद भाऊचो हो इनडेफिनीट हंगर स्ट्रायक चालू आसा. ही बातमी फक्त सांकवाळेच्या गांवांत न्हय तर गोंयांत आनी आज ती नॅशनल लेवलाचेर पावल्या. समाजांतल्या सगळ्या स्तरांतले लोक ते जावं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम कास्ट जातीचे सगळे लोक राजकारणी एक्टिविस्ट बाकीचे सोशल वर्कर हे सगळे ह्या कारणाक लागून चिंतेस्त आसा. सगळ्यांक प्रेमानंद भाऊच्या आरोग्याची चिंता पडलेली आसा. हर तरेचे प्रयत्न जाले तांकां नाउमेद करप तांकां डिफेम करप तांकां फाटी ओडप ताचे बरोबर जे मनीस आसा तांकां फाटी काडपाचो आनी सरकाराचे हे सगळे प्रयत्न म्हाका दिसता प्रेमानंद भाऊचो एक निडर जो निश्चय आशिल्लो आत्मविश्वास आशिल्लो ताचे मुखार हे सगळे फेल जाल्ले आसा आनी सगळे लोक तांचे बरोबर आसा. पयर आयताराकूय सगळे लोक हांगा आयले आनी आजुनूय तेंची फायट करपाची आयज इच्छा आसा. आमकां सगळ्यांक तांच्या आरोग्याची चिंता. हंगर स्ट्रायक चालू जालेले कितें म्हणटा दोन दिसांनी हांव परतो 2 दिसांनी कितें सोडटा जो मेरेन फाटी घेतलो पूण हांव कसलो बरें आमकां म्हणटा सगळी प्रेसा आमी डिक्लेअर करतले फ्युचर प्लॅनिंग कितें 2 दीस मातशें दियात प्लीज. 2 दिसांनी देखून तुमी पोत्तो बसोवंक शकता पळय ते आय नॉट कन्सर्न अबाउट हेल्थ ती स्वास्थ बरें आसत जाल्यार सगळें करूंक शकता. चेंज हंगर स्वता सगळें सकाळी येवन सांजचे वचपाक तशें आसता म्हाका तशें केलें चेंज जाल्यार कोणी वचून प्लॅन बसता घरा कडेन पण डिजिटल फाटी घेवपाक जाय सो तुका चेन हंगर स्ट्रायकान हें करतले तेन्ना तुमी हे आसा आसा कितें जालें दिसता हिंदू आयज जेन्ना तुमी इतले दीस बसला इम्पॉर्टंट फोर्स म्हणटा पळय तो तुज्या बायलेचो आशिल्लो हो कशें करता. पूण तिणें म्हाका बॅकग्रावंड असो सपोर्ट दिलो सारको जे तूं फाटीं सरनाका कितें लायफ प्रेशर येता कित्याक मेन ती बॅकबोन चेड्या खातीर एक काम करया ताका तो कंटिन्यू. आज प्रेमानंदान फक्त सांकवाळकाराकच एकठांय करूना सगळे गोंयकारांक एकठांय केल्या सगळे इंडियेक आनी सगळे
जगाक एकठांय केल्या आणि हितून फक्त हिंदू ना क्रिस्तांव ना हितून सगळे जातीचे लोक आज प्रेमानंद आमच्या सगळ्यांचा हिरो जाल्लो आसा, गोंयचो हिरो जाल्लो आसा. हांव आमच्या सरकाराकय सांगूंक सोदतां, जरी तर हांव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसलो जाल्यार सुद्दां हांव सदांच सांगता आमचो म्हाका विलेज फर्स्ट. पूण आमी म्हणटात CM, आमी म्हणटात TCP मिनिस्टर, पूण तितून एक तो नवेच आसा, प्रभाकर पणशीकर हे सरकारान तो लिपला. लोकांनी सगळ्यांनी बोवाळ मारलो एसेंब्लीन, आन्सर करपाक पडलें CMक, TCP मिनिस्टराक, पूण जो मेन कल्प्रीट हो तो नवेच पळय आहा प्रभाकर पणशीकर, तो आजून उलोवना. आनी बेस्ट पार्ट कितें, ताजो इतलो पावर आहा, तो पावरच घेवन BJPन येयला, पावर स्कॅमच घेवन येयला BJPन. आनी ताजो इतलो पावर आसा तो उलयनासतना करता. मेन कितें व्हडलें म्हणल्यार आमचो जो पळय कॉन्स्टिट्युशनाचो 4थो आमी स्तंभ म्हणटात, तो स्तंभ सुद्दां ताका इतलो भिता ताच्या पावराक, ताका क्रॉस करिनात. बाबा हे इतले दीस चल्ला, 8-9 म्हयने तुजे पंचायतीन हे इलिगॅलिटीज केल्याक, ताका क्वेश्चनच विचारना मरे कोण. काल तो वास्को आशिल्लो, कोणूच विचारपाक तयार ना मरे ताका. म्हाका प्रश्न पडटा. आनी तो सारको गोलीत गेल्लो आसा. केन्नाय ताका भायर येवन आमच्या एक पत्रकारान ताका विचारलेलें, बाबा ते भुतानीचेर तूं कितें हे लोक नकळ जाला, आपल्या नाका जाल्यार सुद्दां आपलें नांव काडटा, तांकां न्हीद पडना म्हणटा. आमची हांगा कुट्टाळ्यान खूब सोयरीं आसा, तांचे कडेन हांवें ताजें हें घेतली, वासपूस घेतली. आमच्या समाजाच्या सगळ्या नेत्यां मदीं सुद्दां खूब सगळे अस्वस्थ आसा की ताणें आपलो हंगर स्ट्रायक विड्रॉ करचो आनी ताजो जे कॉज आसा ताणें हंगर स्ट्रायक विड्रॉ करचो, बट ते कॉज आसा ते एक मोठ्या प्रमाणात गोंयभर आतां फुडें व्हरपाचें आमची सगळ्यांची जबाबदारी. आनी हांव स्वता आज फुडें सरिल्लो आसा. फाटलीं 3-4 वर्सां आय हॅड केप्ट मायसेल्फ कंप्लिटली सायलंट ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, बट इट इज टायम की सगळ्या बहुजन समाजाच्या लोकांनी आनी आमची कॅथलीक कम्युनिटी जी आसा ती आमी एकठांय जावचें पडटलें. आनी ह्या प्रमोद सावंताचो जो सरकार आसा हाका घरा धाडचो पडटलो. BJP गव्हर्मेंट म्हणटा प्रमोद सावंत जे रितीन पळय ह्या प्रमोद सावंतान सध्या सरकार चलयला, तर डेफिनेटली आमकां घरा धाडचें पडटलें. तुळशीदास बाबान आतां एक प्रोसिजरल सगळ्यो हें सांगल्यो, फॉल्ट्स कितें आसा त्यो,